आयज आमी सगळे जाण आमची आरजीची फॅमिली सगळी हांगा कोडार गांवांत पावल्ली आसा आनी आमी तांकां एक उलो मारलेलो की आमच्या ह्या गांवांक आनी हांगासरल्या गोंयकारांक आमची गरज आसा आनी तांकां आमी तेंको दिवपाक जाय। आयज काय प्रोटेस्ट ना काय ना, बट एक विजीट करपाक म्हणून। आनी खूब बरें दिसलें की गोंयच्या प्रत्येक वाठारांतल्यान आयज आमची आरजीची जे रेव्होल्युशनरीज आहा ते हांगा पावल्ले आसा। रेव्होल्युशनरी गोन्स केन्नाय खंयच्या प्रोजेक्टाक हात घालता, जेन्ना खंयचो इश्यू घेता तेन्ना आमी फक्त भाशण दिवन वचना, नाजाल्यार फक्त हांगा 4 लिडर येवन भाशणां करून वचना। आमी जेन्ना आसता तेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक हांगा त्या गांवांत त्या वाठारांत कामाक लायता। जेन्ना हांगा आयआयटी येता म्हणून जेन्ना न्यूज येयली, न्यूज पोस्टर आउट जाले, न्यूजाचेर येयले, तेन्ना त्याच दिसा पासून आमच्या गांवचो ह्या बेतोड्या पंचायतीचो आमचो मेंबर आनी आरजी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो सेक्रेटरी प्रज्योत ह्या गांवांत येयलो, वाड्यार येयलो, भुरग्यांकडे उलोवपाक लागलो, शैले सगळे उलोवपाक लागले। मिटिंगे तेंच्यांनी गांवांत ग्रामस्थांनी मागीर हांगा मिटिंगे दवरले, त्या मिटिंगेक ते हजर रावले। मागीर तेंच्यांनी सिग्नेचर कॅम्पेन स्वता वचोन केली। अशें न्हू की गांवांतलेच लोक भोंवतले, तेंचो गांव म्हणून तेंच्यांनीच भोंवपाक जाय आनी आमी फक्त फोटो मारतले, आमी फक्त व्हिडिओ काडटले आनी आमचो तेंको आसा, फूल सपोर्ट आहा म्हणटले आनी 4 जाणांक घेवन येतले आनी हांगा भाशणां करतले तसले आमी करूंक ना। आमचे भुरगे फूल सपोर्ट म्हटल्यार आमच्या भुरग्यांनी सगळी घरां भोंवन काडले। ते दीस आमी पणजे गेल्ले तेन्ना आमच्या भुरग्यांनी वचोन कोमदादान वचोन ते सिग्नेचर कॅम्पेन जे केला आनी मेमोरेंडम तयार केला ते सेंट्रल झोन कोमदादाक व्हरोन सुद्धा दिले। सो जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोन्स कसलोय तेंको दिता तेन्ना तो तेंको मना काळजांतल्यान आसता आनी हो तेंको फक्त मतांक लागून ना सपोर्टाक लागून नासता, हो तेंको आसता आमच्या गोंयकारांक लागून। कित्याक ही पार्टी आमची आरजी जर फॉर्म जाला आनी तयार जाला आनी हे सगळे रेव्होल्युशनरी जर हांगा पावला जाल्यार ह्या मातयेच्या गोंयच्या मोगान कोणाक हांगा पयशे दिवंक ना, कोण पयशान येना आनी आमी कोणाक पयशे वाटिना, पण आमचे भुरगे जेन्ना भायर सरता तेन्ना जिवाची रिस्क घेवन भायर सरता। अशे कितलेशेच प्रोटेस्ट जाले, आमी मेळावलीचो प्रोटेस्ट जालो, कोलाचो प्रोटेस्ट जालो, आयज हांगा सेम उलोवन गेलो। जेन्ना आयआयटी जाल्ले तेन्नाय तो आसलो आमचो प्रशांत पागी आसा। जेन्ना हांगा आतां सद्याक फिल्म सिटीचो प्रोजेक्ट हे चलता, लोलया चलता, तेन्नाय ते भुरगे सदांच फुडें आसता। अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट आसतले, प्रत्येक प्रोजेक्टाक जर पळयत जाल्यार थंय आरजीचो रेव्होल्युशनरी आसतात आनी तो ग्रामस्थ म्हणून आसता, तो पॉलिटिकल पार्टीचो लिडर म्हणून आसना, एक गोंयकार म्हणून फुडें रावता। आतां सगळ्यांनी आयआयटी बद्दल आनी ह्या जाग्या बद्दल सगळे उलयले। आता आमी जेन्ना उलयता, हांव एक एमएससी जाल्लो भुरगो, जेन्ना म्हाकाय थोडे प्रश्न करता की तूं इतलो शिकला जाल्यार तुका आयआयटीचो अपोज कित्याक, एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाचो अपोज तुका कित्याक, हे सगळ्यांनी आयकपाक जाय, बरे रितीन सगळ्यांक कळपाक जाय। कित्याक आमी हो अपोज फक्त ह्या रानांक आनी झाडांक लागून करिना, तेका एक टेक्निकल रिजन आसा, तेका फॅक्ट्स एंड फिगर आहा। एक पयलींचे आयआयटी आसले, ते पयलींचे आयआयटी जावन मागीर नवीन आयआयटी जाले, नवीन आयआयटीन भितर आतां 3rd जेन आयआयटी जाले। ते 3rd जेन आयआयटीन भितर धारवाड येता, मागीर तिरुपती येता, जम्मू येता, पानिपत येता, अशे डिफरंट आयआयटीज येता। आनी कॅग रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट आसता, तो ऑडिट रिपोर्ट जेन्ना 2021 ह्या सरकाराचो ऑडिट रिपोर्ट जेन्ना भायर सरलो, ते ऑडिट रिपोर्टान सांगले की जे नवीन आयआयटी जाल्ले आसा ह्या आयआयटींक जागो कमी पडटा। आता जागो कमी पडटा म्हटल्यार कितलो, आता हो सरकार हांगा 10 लाख 15 लाख स्क्वेअर मीटर घेता, म्हणजे एक 250 एकर ना जाल्यार 300-400 एकर तो घेवपाक सोदता। आयआयटीचो डिमांड आसा मिनिमम जागो 500 एकर जाय आनी 500 एकर फुल डेव्हलपमेंट करपाक जाय। कॅग रिपोर्टान क्लियर कट बरयला की हेतुल्ले न्यू जेन जे आयआयटी जाला भितरले 4 ते 5 आयआयटींक जो जागो सरकारान दिला तो कमी पडटा। थोड्यांक 500 एकर ऑलरेडी दिल्लो आसा, पण भितर 100 एकर 150 एकर हे फॉरेस्ट लँड आसा, इको सेन्सिटिव्ह झोन आसा, थंय डेव्हलपमेंट करपाक मेळना। आनी तेका लागून कॅग रिपोर्टान क्लियर बरयला की हे आयआयटी फुल फ्लेज भुरग्यांक एज्युकेशन दिवपाक शकना आनी तेका लागून हे आयआयटीतले नेक्स्ट जेन आयआयटीतले ऑलमोस्ट 10,000 सिटां वेकंट आसा, 10,000। पीएचडी करपाचे ऑलमोस्ट 70 to 80% सिटां वेकंट आसा। आनी जे भुरगे आयआयटीक लागून एंट्रन्स एक्झाम दिता, आयज जर पळयत जाल्यार त्या कॅग रिपोर्टान हें बरयला की आता कॅग रिपोर्ट जाल्या उपरांत आनी एक रिपोर्ट आउट जालो, भितर क्लियर कट बरयला की टॉप 2000 रँकर्स जे आसा, म्हणजे जेन्ना तूं एंट्रन्स एक्झाम दिता तेन्ना तुका रँकिंग मेळटा, भितर टॉप 2000 जे रँकर्स आसा भितर ह्या न्यू आयआयटीन एकटोय भुरगो वचोंक ना। ह्या न्यू आयआयटीन एक पासून भुरगो ते 2000 रँकातलो वचोंक ना। आमच्या गोंयच्या ह्या आयच्या आमच्या जाग्या वयल्यान ऑलमोस्ट 150 ते 160 किलोमिटराचेर हांगा धारवाड हांगा युनिव्हर्सिटी आसा, फक्त 160 किलोमिटराचेर।
आयज जर आमी पळयत गोंय आमचे 110 किलोमिटराचें ना फक्त एक डिस्ट्रिक्ट कसो आयज बेलगाम डिस्ट्रिक्टाची जर आमी पॉप्युलेशन घेत जाल्यार इट इज 40 lakhs आणि आमच्या गोंयच्या एका राज्याचे 20 लाख म्हणजे त्यांचो जर तूं डिस्ट्रिक्टूच भोंवतलो तुका 300 किलोमीटर ट्रॅव्हल करचें पडटा म्हणजे आमी हांगा गोंयच्यान डिस्ट्रिक्टूच गेल्ल्या भशेन धारवाड आसा इतल्या लागीं आसतना त्या धारवाड जी IIT जाल्या भितर टॉप 5000 रँकर्स त्या रिपोर्टान बरयला की टॉप 5000 रँकर्सा भितर फक्त एकटो भुरगो त्या धारवाडान गेला म्हणजे बाकी सगळे जे भुरगे गेला ते 5000च्या वयल्या रँकाचे म्हणजे जे भुरगे टॉप येतात ते भुरगे ह्या नवीन IITन वचपाक सोदिना रिजन सिंपल आसा की ह्या IITन फुल फ्लॅश डेव्हलपमेंट जाल्लेले ना तांकां जाय तसो डेव्हलपमेंट करपाक थंय जागो ना मिनिमम एरिया इज 500 acres आणि 500 acres गोंयान खंयच्याच जाग्याचेर अवेलेबल ना एकाय जाग्याचेर 500 एकर म्हणजे 20 लाख स्क्वेअर मीटर जागो अवेलेबल ना आणि त्या खबर आसतना पासून हो सरकार हांगा IIT हाडपाची नाटकां करता कित्याक हे सरकाराकूय खबर आहा की हांगा IIT जावपाची ना कॅग रिपोर्ट डायरेक्ट म्हणटा जर कोणाक आता सीएम ते सांगता की आमचे भुरगे IIT कोण ताका मेळ्ळे आणि कितें तांकां वचपाक जाय भुरग्यांक शिकपाक जाय हांव इतलेंच सांगपाक सोदता आयज इंजिनियरींग करपाक नर्सिंग करपाक गोंयच्यान हजारांनी भुरगे बेळगांव हुबळी धारवाड हांगा आसा कोणाक काय प्रॉब्लेम ना उमेदीन वयता जाल्यार धारवाड IIT आसा भितर आयच्या दिसा पासून 10 to 15% सिटां वेकंट आहा आयच्या दिसा पासून जे 10 भुरगे तूं उलयता पळय ते थंयसर म्हाका दिसता 1,500 कितें तरी सिटां आसा 1,500तले 10 एकॉमोडेट करपाक तांकां काय न्हू आणि ते कितें भुरगे आपले चॉयसान वयता थंय कोण अशें एडमिशन हेचे न्हू ते एंट्रन्स लेवल एग्जाम कॉम्पिटिटीव एग्जाम दिवन तुका भितर वयचो पडटा सो आमचे गोंयकार जर कोणाक वचपाक जाय आनी जर तो टॉप रँकान येयलो जाल्यार तो गोंयच्या IITन काम भुरगे एडमिशन घेवचो ना तो दुसऱ्या हातूंत वयतलो खडगपूर वयतलो दिल्ली वयतलो मुंबय वयतलो तो गोंयान येवचो ना हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय अपोज करपाचें कारण फक्त हे डोंगर आनी झाडां आनी शेतां आनी लोक न्हू ते सेकंडरी पूण ताका टेक्निकल रिजन आसा आमकां IIT कित्याक नाका आनी हेका लागून हो एज्युकेशनल जो प्रोजेक्ट सरकार म्हणटा बरो प्रोजेक्ट म्हणटा तो आमी अपोज करता दुसरे हांगलो जो आमदार आसा सुभाष शिरोडकर जो हांगा निवडून येयला आयज जेन्ना लोक हांगा तुज्या गांवांतले तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक हांगा तळमळटात सगळे लोकांचे जीवन ह्या डोंगराचेर आसा आख्खे चवथीची माटोळी फोंड्या वयतात ह्या डोंगरा वयल्यान वयता हे लोक सध्या आपले काम धंदो सोडून आयज आमी येयला म्हणून ते हांगा येयला आणि कोण येता म्हणून ते हांगा येता कंटिन्युअस ते येता कित्याक येतात उमेदीन येना आशेन येता की बाबा आमकां कोण तरी वाचोवपाक येता म्हणून ते आपले रान आपले मळे आपली कुळागरां आपली शेतां सोडून जेन्ना ते सकयल देंवता पळय ते हांगा ह्या जाग्याचेर देंवता ते आशेन देंवतात आणि हो आमदार इतले लागीं रावन हांगा पांय दवरिना मिडियाक विचारल्यार सांगता तो आपूण आन्सर मागीर करतलो म्हणून जेन्ना तुमच्याकडे लायकी ना आन्सर करपाची जाल्यार तुमकां त्या लायकी त्या सिटार बसपाची ना तूं आयज मिनिस्टर जाला खरो ही लायकी सांगता तूं WRD मिनिस्टर सादो व्हाळ पळय तुका व्हाळ प्रोटेक्ट करपाक आनी तो व्हाळ राखपाक कळना तूं कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें राखतलो रे मतदारसंघ कितें राखतलो तुम्ही केला तुमचे फॅमिली राज त्या पंचायतीचेर जशें तुम्ही राज्य केला भाव भावाची बायल आणि कोण माती गोबर मामा काका सगळे हाडून पंचायतीन बसयला आता कोणाक चेड्याक चेडवा कोणाक झेडपी बसोवपाक सोदता अरे म्हणजे चल्ला कितें तुम्ही राजा जातले आमकां गुलाम करतले आनी ह्या समाजाक हांगा ST समाजाक हांगा गुलामगिरीन तूं दवरतलो तूं कोण समजता जिवाक तुझ्या फाटल्यान लोक असले लक्षांत दवर तुझ्याकडे जर कापासतात असली जाल्यार तूं ह्या गांवांत पांय दवरतलो आसलो जसो विश्वजीत राणे आयज भियाता मेळवली वचपाक तसोय तूं ह्या गांवांत येवपाक भियाता आणि तुका एक सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन सांगा एंटर जाल्ली आसा तुजे कापासतात ह्या गांवांत तूं IIT हाडून दाखय आमी जिवाक भियाना आमी हेच्या पयलीं झोपडपट्टेनूय घुसलेले आसा येदे व्हडल्या जुवारी नगरान आमी मिटींग घेवन दाखयल्ली आसा अशें चिंत नाका की आमकां जेलीन उडयतले ना कोण बडयतलो म्हणून आमी भियातले म्हणून ते भिवपाचे आसले इतल्यान पार्टी बंद करपाचे हांगा येवचे नासले थंयच्यान ऑफिसान बसून पणजे बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक सपोर्ट आसा तेको आसा म्हणून सांगतले आसले नाल्यार 2 जाण हांगा लिपोवन येतले आनी व्हिडिओ काडून वयतले आसले आयज आख्खी RGची फॅमिली आमी हांगा हाडला हे फक्त ट्रेलर आसा ज्या दिसा तुमी हांगा हात घालतले ज्या दिसा तुमी लोकांक हांगा चाळोवन घालतले त्या दिसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स आपले रुद्रा अवतार कितें आहा तो जसो मेळावली दाखयल्लो तसो परतो हांगा दाखयता कित्याक तुमी आयज आमच्या ह्या भुरग्यांचेर तुमी अत्याचार करता ही भुरगीं हांगा आयज कित्याक उबी रावल्यात
आज त्यांचे फ्युचर त्यांना दिसतात, कित्याक ती स्कुलान वयता आनी वयता, गावाच्या भायर वयता, ती पळयतात रेप जाता, मर्डर जाता, मॉलेस्ट्रेशन जाता, ह्युमन ट्रॅफिकिंग जाता, चोडवांक उखलतात, किडनॅपिंग जाता, सगळें चल्लेलें ह्या गोंयांत. आनी ह्या भुरग्यांचेर तेच प्रसंग येवपाक जायना. एका लागून त्यांचे आवय बापूय जाणटे सगळे चिंतीत. आनी हे जे शिरोडा मतदारसंघ आसा, ह्या मतदारसंघान आमी हांव विरेज विश्वेश आमी आख्खो मतदारसंघ भोंवला. उदकाक लोक पादिशेर आहा कितलेशेच गांवांनी. तो बिबल वच, तूं पंचवाडी वच, आनी कितें बिबल गांवान आमी तेन्ना गेल्ले तेन्ना 2 कम्युनिटी नळ आसले आनी त्या लोकांच्या घरां बरी आसा पूण नळाची कनेक्शनां घेतला पूण नळाक उदक ना. ही परिस्थिती ह्या सुभाष शिरोडकारान इतली वर्सां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची करून दवरल्या. लोकांनी विचार करपाक जाय, हे फॅमिली राज तुमकां सोंपोवपाक जाय की नाका. हे दिल्लीचे पार्टी येतले, डबल इंजिना म्हणटले, ट्रिपल इंजिना म्हणटले आनी तुमकां काडून ह्या दिल्लीकारा फुड्यान भाड्याक घालतले. लक्षांत दवरा. आमी 2017च्यान तुमकां सांगता आनी आयज जे रेव्होल्युशनरी गोवन 2017च्यान सांगता प्रत्येक उतार करेक्ट जाल्ले आसा, प्रत्येक उतार सत्य जाल्ले आहा. आमी बेश्टे सांगना. आमकां जर मतां घेवपाक जाय जाल्यार आमकां जुवारी नगरानूय पॅम्पलेटां वाडपाक जाताली, आमकां बेतोड्या मायग्रंट बस्ती आहा थंयसरूय वचोन वाडपाक जाताली, आमकां फोंड्याय वाडपाक जाताली बस्तींनी वचोन, पूण आमी ते करिना. आमी आमच्या गोंयकारां वांगडाच रावता. आमी हांगा मतांक लागून येवंक ना, आमी आमच्या पॉलिटिकल हांगा करियर करपाक येवंक ना, नाजाल्यार आनी तसल्या कारणाक येवंक ना. आमी येयला आमच्या गोंयकारांक लागून. आमी इतलेच तुमकां प्रॉमिस करता की जेन्ना जेन्ना तुमकां आमची गरज पडटली, आतां तुमकां गरज आसा, आमचे भुरगे नॉन स्टॉप तुमच्या वांगडा आसात. आमी तुमकां प्रॉमिस करता की जेन्ना तुमकां आनी गरज पडटली तेन्ना इतलेच न्हू, हेच्याकून चड रेव्होल्युशनरीज घेवन ह्या गांवांत तुमची राखण करपाक, ह्या गांवची राखण करपाक रेव्होल्युशनरी गोंस तुमच्या फाटी न्हू तर तुमच्या फुडें उबी आसतली. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.